सगळीं उबी रावया. सान फ्रांसिस शावेराच्या रिलिकेचे दोबाचीक दाखोवणेक 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमतीन मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळा खाली तो मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योन फ्रांसिस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावा पासत आमी तुका दिन वाजता. तुज्या पुताच्या कुर्साचे नोदोत रावन ताचे मोन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताच्या रिलिकेची दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पयत कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव स्वभागेलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवासो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगोटणारा आमकां कर. आमेन. Paular Paul marun batut soluya Deva doshon givun Jerusalem ya Paular Paul marun batut soluya Deva doshon givun Jerusalem ya Jerusalem sha Deva vostici Takacami toi melum pospace Paular Paul marun batut soluya Deva dorshon givun Jerusalem ya Paular Paul marun batut soluya Deva dorshon givun Jerusalem ya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. ह्या मिसांत आमी मागुया गास्पार रॉड्रिगेसाचे पासत सोंकरेचो 2 वर्सां ताका भरतात. देवान ताका सुरगेचें सूख फावो करूं ताचे पासत आमी मागुया. तेच बरोबर आमचेय पासत आमी मागुया देवान आमचेर इजोण एकल्याचेर आशिर्वाद घालूंक. जशें हें सुमान बरें दिलां फुडलें सुमान आमकां बरें मेळोंक आमी देवा लागीं आमचे पासत मागुया. आनी मिसांत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर सगळीं आमी पातकी मुळगून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी स्वर्गवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणितो म्हजो ज्ञान जाणून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पापाक सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणितो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वरूप पदवेदार देव आमची काकूड करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut go Sumia kaklut go Krista kaklut go Krista kaklut go Sumia kaklut go Sumia kaklut go प्रार्थूया. भोव पवित्र बापा, निमटुवायेच्या आणि निष्कळपणाचे जिवीत
तुका चड मानवता. भोव तोरणे पिरायेर ह्या सुगणा खातीर झुजून तुजे चाकुर्नी मारिये गोरेटीन आपलें रगत वारोयलें. देखून रगत साक्षांचो मुकुट तुवें तिका दिलो. तिचे विनवणेन आमकां समेस्तांक भोव करून आमच्या तरणाट्यांक निर्मळपण सांबाळूंक आनी तुजे कायदे पाळपांत थीर रावूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमोस प्रोवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, ते दिसा दाविदाचो मोडलोलो तंबू हांव नवेन उबारतलो, ताचे वेळो सारक्यो करतलो आनी गोठान जाल्लो तो नवेन उबो करतलो आनी आदी आसलो तसो तो हांव नवेन बांदतलो. हे भाशेन एकोदमांच्या उरलोल्याक आनी जाचेर म्हजें नांव उच्चारलोलें आसा ते सगळे राष्ट्रांक ती आपल्या ताब्यांत करतली अशें सांगता तो सर्वेस्पर. आनी ते शांती पावयतले. पळयात असले दीस येतात, सर्वेस्पर उलयता, की शेतां नांगरिना फुडें पीक येतलें आनी रोयना फुडें दाकाचो रोस मेळटलो. पर्वताचो नवो सोरो पाजरतलो आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हांवून वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे पोरजेक हांव परतून तिच्या देशांत हाडटलो. मोडलोलीं शारां ती नवेन बांदतली आनी तातूंत रावतलीं दाका मोळे लायतलीं आनी सोरो पियेतलीं. परसून लावून तांचीं फळां खातलीं. हांव तांकां तांच्या देशांत व्हरून लायतलो आनी हांवें तांकां दिला त्या देशांतलीं कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पर तुजो देव. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सगळीं अनेकदां म्हणुया. सर्वेस्पर आपले पोरचेक खबर सांगता. सर्वेस्पर सांगता तें चिंत दिवून आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक आपले भक्तांक सगळे काळजान आपणाशी परगडटल्यांक शांती. जबाब. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटता. न्हीद आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेता. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार जावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पर म्हणटा, आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाल. न्हीद चलून येतली ताचे मुखार. ताचे पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी तुमचे सवें आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
जुवांवाचे शीस जेजू सोशी आयले आनी तांणी म्हणलें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजें शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सुरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोरन्या आंगोस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगोस्त्राचीं सुतां ओडून काडटा आनी फाळो ओदीक विकोड जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरन्या बुल्ल्यांनी बरिनात, बरी जाल्यार बुल्लीं फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरतात आनी दोनूय बरीं उरतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबणीदो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां मुद्दो मेळटा तो उपासाचो. जुवांवाचे शीस जेजू फुड्यांत येतात. पयले सुवातेर आमकां समजोंक जाय, कांय शीस जे पयलीं जुवां बातिस्ताचे आसलोले ते मागीर जेजूचे जाले. जेन्ना जुवां बातिस्तान सांगलें, हो जावन आसा देवाचो मेंढरो, तो सोडवणदार, तेन्ना ते जुवांवाचे शीस आसले ते सोडून जुवांवाक जेजूचे जाले. म्हळ्यार जुवांवान ताका धाडले अशें आमच्यान म्हणूं येता, तो खरो सोडवणदार म्हूण. हे शीस जेजूचे शीस जावचे आदीं उगडी हेरूय बी बारीक लोक जे जुवांवाचो बाटलाव करताले ते जेजू फुड्यान येवन हो प्रश्न करतात, आमी आनी फारिजेव उपास करतात, तुजे शीस कित्याक करनात? ह्या मुद्द्याचेर आमी जायते घोडे आयकलां आसतलें, जायते सेरमांव, आनीकूय इल्लोसो आमी हाचेर नियाळ करुया. पयले सुवातेर जुदेव धर्मांत उपास केन्ना करताले, कारणां कितें? 4 म्हत्वाचीं कारणां आसलोलीं. एक म्हणल्यार पयलें कारण म्हणल्यार पातकांचें बोगसणें मागपाक. हांव सायबा म्हजें पातक ओळखून घेता, गरजेचें हें ओळखून घेता आनी हांवें पातक केलां, हाचे बदलेक हांव आतां उपास करून म्हाकाच दूख दिता. हें कारण, म्हाकाच दूख दिता कित्याक हांवें वायट केलां. पातकाचें आतां म्हाका बोगसणें दी, हें पयलें कारण. दुसरें कारण, जर कोणूय मेला जाल्यार घरांत वो सोयरो, सायबा हांव उपास करता कित्याक म्हज्या मोगाचो कोण तरी मेला, म्हाका दूख जाल्या आनी हें दूख कशे भाशेन एक्सप्रेस करता, उपास करून. तिसरें, जर मागोंक जाय देवा लागीं कितेंय, देवाची देणी मागपाक जाय, देवाची बेसां मागपाक जाय, वो कितेंय तुका देवा लागीं मागपाक जाय, सायबा हांव उपास करता कित्याक म्हाका जाय तुवें म्हजें मागणें आयकलोलें, ह्या खातीर हांव उपास करता. घोडये हांव उपास करीत रावतलो, तूं म्हाका हांवें जें मागलोलें आसा तें म्हाका दी सोर, असोय घडये ताचो अर्थ जावं येता. आनी चवथें कारण म्हणल्यार जेन्ना संवसारांत कितेंय वायट घडटा ताचे पासत मागोंक, ह्या पासत हांव उपास करतां. बरें आसा, हे 4 गजाली. आतां हें जावन आसा नॉर्मल सिच्युएशन सगळ्या लोकां मदें, बऱ्या लोकां मदें. एक स्पेशल कॅटेगरी आसलोली फारिजेव. आमी जाणा फारिजेव सदांच जेजूचे दुस्मान. हे फारिजेव जावन आसलोले पवित्र पुस्तकाचे जाणार, वो ते जावन आसलोले दादागिरी करपी, अशे देव धर्म चड जाणा म्हूण समजोवपी असले मनीस. ते विकाक 2 फावटी उपास करताले. खरें म्हणल्यार जुदेव लोक तांकां प्रिस्क्रायब्ड उपास आसलोलो, म्हळ्यार योम किप्पूर म्हळ्यार एक फेस्त आसतालें. आयज पासून जुदेव सेलेब्रेट करतात, डे ऑफ अटोनमेंट इंग्लीश भाशेन. योम किप्पूर नांव गरजेचें न्हू, पूण उगडास जोरात एक दीस आसलोलो. तेच आख्खें जेरुजालेम, आख्खे जुदेव लोक उपास करतालो.
पातकाच्या बोगसोण्या खातीर आनी मागीर कांय दीस आनी हेर आसलोले. पूण फारिजेव विकाक 2 पावटी करताले, सोमार आनी ब्रेस्तार. कित्याक आसतले आमी जाणा तें, जायत पावटी आयकलां. कित्याक आसतलें? लोकांक दाखोवपाक. आतां लोकांक कित्याक दाखयतले? कशें दाखयतले उपास करतात म्हूण? कशें दाखयतले? आमचे शिरोड्या मंगळार बसता, मंगळाराक जायतो लोक येता न्हू. फारिजेव जशे मंगळाराक लोक येता ते भाशेन बाजराक येताले आनी टिट्यार वचून दाखयताले आमी बाबा उपास करतात आयज. आनी ह्याच खातीर जेजू म्हणटा तुमी लोकांक दाखोवपाक करतात तें टिट्याचेर, रस्त्याच्या नाक्यांचेर. जेजू बेश्टें म्हणना. सोमार आनी ब्रेस्तार त्या टायमार खंय पवित्र पुस्तकाचे जाणार म्हणटात की ते बाजाराचे दीस तांचे. आनी त्या दिसांनी हे सोमार आनी ब्रेस्ताराक मुद्दम वचोन लोकांक दाखोवपाक ते हो उपास करताले. आतां ही कारणां जेजूक लागतात. आतां जेजू म्हणटा न्हवरो आसत सोर न्हवऱ्याचे पावणे उपास करतले, म्हळ्यार आपूण आसत सोर न्हवरे आपणाचे हे जे कोण म्हजे बरोबर आसा ते उपास करतले. कारणां आसात. पयलें कारण हांवें म्हणलें पातकाच्या बोगसोण्या खातीर. जेजू आसा, तूं जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार तूं जेजूचो पाटलावदार जातलो. तो कितें शिकयता तें आयकतलो. तुका आनी पातकाची गोडे तितली ताळणी येवपाची ना. दुसरे सुवातेर तुका जर घरांत कोणूय मेला, तुजें दूख आसा, जेजू आसा जाल्यार सगळें आसा. तुका आनी दूख करपाची गरज ना. जेजू आसा जाल्यार तुका आनी मागपाची गरज ना. तो दितात, तो तुजो तें तुजी गिरेस्तकाय. ही जर कारणां आसा तुका उपास कित्याक करपाक जाय? आनी जेजू म्हणटा जेन्ना न्हवऱ्याक काडून व्हरतले, जेन्ना आपणाक मारतले तेन्ना ते उपास करतले. खरें शीस सगळें न्हू. आपणाचें खरें शीस जेन्ना आपणाक मारतले तेन्ना उपास करतले. आनी तेच खातीर आमी शुक्राराक उपास करतात क्रिस्तांव भाव भयणां. कित्याक आमचो सोडवणदार मारलो, सोडवणदार मेलो. कोणें मारलो? आमीच मारलो. ह्या खातीर मोगाळ बाबणींदो ह्या मुद्द्याचेर जायती शिकवण घेवं येता. पूण आमी इतलेंच म्हणुया, जेन्ना आमी सोमयाक दुखयता तेन्ना आमी उपास करूंकूच जाय. आमचे कुडीक आमी दडोवन दिवंकूच जाय. आमी दूख दवरूंकूच जाय. आमी आमकांच म्हणूंक जाय हांवें वायट केलां आनी आमकां ही दूख जावंकूच जाय. आयज जेन्ना जेजू ही शिकवण दिता, जेन्ना न्हवऱ्याक काडून व्हरतले, आमी आमच्या जिविता उदेशी जर ह्या न्हवऱ्याक, आमच्या सोडवणदाराक जेजूक दुखयला आनी ह्या दुखाक, ह्या वायटाक जर आमकां फावो आमी उपास करूया. जिवीत बदलपाची गरज आसा करुया. आनी तें जावन आसा खरें आमचें देव धर्माची चाल. आमचो खरो भावार्थ अशें आमचें म्हणटा. आमची चाल भावार्थ म्हणना चाल आमची बऱ्या जिविताची. देवान आमकां बरें जेजूचें शीस जावपाक आदार दिल्यार प्रभू म्हूण आमी मागुया. आमेन. C38. Dukas Bapa sur moche Dita duka ekane Dukas Vokta sur moche Tuce ste korkashele Moche hatke Moche paige Svikar ko Auta koshe Tuzo mohimo Porgot korum Shupko bor Solyan divu Dukas Baba Sor moche Dita duka ekane Dukas Baba Sor moche Tuce ste korkashele म्हज्या मोगाळ भावा भयणी तूं हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वरूप उद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्रतेच्या आदार सर्वेस्पर मानून घेवन
देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयर कशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाई जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरुमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगोडटा. धीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Jesu ami hondo kata ani ekashitne piyeta title pauti tu voivovan Jesu ami tuže moron porgota.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर बेस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिमाव आमच्या आदारी बेसपा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रेतिमोगांत पड. पुनर्जीवनपणाचो परवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकबर मरी देवाची माई सांगाती सांजुजे तिचो पोती भाग्यवन धर्म दोता सांजुजे वास आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरू पदवेदार बापा, सोरू वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोरुंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले मागणे आमी बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोय आनी आमकां दाळ्यांत पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरू वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोरू पातकांतली सुटोय आनी सोरू आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण आकाशांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचे उदक खावूं पिवो घेवचे ताणेल्यार जिविताचो उंडो हावूं खावूं घेवचे मुगेल्यार जिविताचे उदक खावूं पिवो घेवचे ताणेल्यार जिविताचो उंडो खावूं घेवचे मुखेल्यार आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता. आमचो आत्मो मुखेला तुका खावूंक हांव देता. आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवूंक
asheta amsot mo bukela tukakavu audeta. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासनाक तोखता तसलो फळ आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आनी स्वरूप पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. T29. Sodanza dar tuzo Zawszywo ja magniaco Uta tuka kelai deku Adar astropatkiaco Sodat aito ala shiro Dimai amka tuzo Sodat aito ala shiro Dimai amka tuzo